Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. And that's because of this smart meter this have been used in metro cities. It is successful day. जो 890 कोटीचा जो टेंडर हा तितूमध्ये फक्त 70 कोटी is from central government, 820 crores is from the state government. You will recover, it will start in 93 months, almost 8 years. On an average, 110 odd crores if you look at 890 crores. So all additional burden एक गोंयकाराचे कितलो जातलो म्हयन्या प्रमाणे जाय तेन्ना आमी गिरेस्त लोक म्हणून सरकार याद करता. इलेक्शन जेन्ना लागीं येता तेन्ना इतले युनिट फ्री म्हणटा तेन्ना कित्याक याद जायना हांकां स्पीकर सर आमी इतले गिरेस्त म्हणून तेन्ना तुका गरीबाच्या कानान घालून तुमकां मतां जाय. हे कोत सादें जर कोत काडून गेलो जाल्यार हे स्पीकर सर तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान अंडर RDSS स्किमीच्या अंडर आयिल्लो प्रोजेक्ट. पण तो 5.5 मेळटा म्हणटा बरें. ही स्कीम तांणी अप्रूव केल्या आनी इट इज नॉट इन गोवा, इट इज ऑल ओव्हर इंडिया. जो रेट 200 ते 300 आमचो रेट आसा 370, तांचो रेट आसा 7 रुपया 75 पैसे पंजाबाक. ऑपोजिशनाक सुद्दां आमी 104, 105 कोटीची कामां केल्या. हांवें एश्युरन्स ह्या सभागृहाक कितले दिले 60 कोटी. तुज्या हातूंतूच जवळ जवळ 110 कोटी जाला. तुज्या हातूंत 110 कोटी जाला कारण तांचे बिलांतल्यान हे वाशील जाता. जेन्ना रेट्स वाडटा तेन्नाच तांचो प्रॉब्लेम येता. आमी रेट्स कसो वाडोवचो पडटा आमकां. JRC आमकां सांगता अमकें जें गॅप आसा तें भर. We are getting a separate grant for the smart meter, and for the infrastructure they are giving the without interest they are giving the loan for the state government.